म्हादय वाटयतले तांकांच गोंयचे जनतेन वेचून लोकसभेन धाडचे अशें आवाहन म्हादय बचाव अभियानाच्या सुनीता सावंत हिणें केलां। गोंयच्या सगळ्या फुडारांक गोंय हे आध्यात्मीक, शिक्षणीक आनी ते भायर कोळशाचे हब जावचे कशें दिसता। पूण हे सगळे हब जातले जाल्यार ताका उदक नाका काय कितें असो प्रश्नूय तिणें उपरासला। जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचे काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची। आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूब वायट परिणाम जातले। पयली म्हणजे पयलीच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्या कडेन लागीं थंय, आणि तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेझमिक सेन्सिटिव्ह आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता। गोंयचे सगळे लिडर्स सांगतात की हे आध्यात्मीक हब जावचें, हे एज्युकेशनल हब जावचें, हे रिलिजियस हब जावचें, हिस्टॉरिकल हब जावचें। मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांकां कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळत। आणि अशें जर हे सगळीं हबां हांगा जालीं आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा। हें उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हे सगळे प्लॅनिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली। पयलींच गोवा ही डेफिसियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आनी आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आणि उदकाचो साठो देविल्लो आसा, पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात।